प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान आवेसबोर 21 फूळ 5 ते 11 देव मंदिराची गजाल करून ते कांय बऱ्या पात्रांनी आनी आंगवणेच्या दानांनी नेटयलां अशें म्हणटल्यांक जेजून सांगलें, तुमी जें पळयतात ताचो फातरार फातर उबो उरचो ना. तसले दीस येतले, ते सामकें मोडून उडयतले. तांणी ताचे लागीं विचारलें, गुरुजी, हें केन्ना घडटलें आनी ह्या घडणेचो वेळ लागीं पावला म्हूण वळखूंक कसली कुणां जातली? ताणें म्हणलें, तुमकां कोणें फटयना जावंक चोत्रायेन रावात. तर जायते जाण म्हज्या नांवान येवन हांवूच तो आनी काल लागीं पावला अशें म्हणटले आनी तुमी तांचे फाटल्यान वचूं नाकात. तुमी झुजाची आनी बोडणाची खबर आयकशात तेन्ना आकांतूं नाकात. हें पयलें घडोवंकूच जाय खरें, पूण शेवट रोखडोच येवचो ना. मागीर ताणें तांकां सांगलें, राष्ट्रांचेर राष्ट्र आनी राजांचेर राज उप्रासतले. हांगा थंय व्हडल्यो भुंयकांपी जातल्यो. हांगा थंय दुकोड पडटलो आनी वशाची पिडा पडसडटली. अंतराळार भिरांकूळ घडण्यो आनी व्हडल्यो कुणां दिश्टी पडटल्यो. देवाचें उतर हें, देवाचो व्हड उपकार.